खंयचे म्हणजे तुम्ही किती हांव निलेश दत्ता नायक फोमेंतो कोड्डेगाळ मायनिंगलो प्रेजिडेंट. आमचे 219 जे कामगार आसा ते फोमेंतो कंपनीन 2015 टर्मिनेट केले आनी तो पर्यंत आयज मेरेन आमकां पगार येना आनी सगळे आमचो जे हें आसा पोट आसा ते आतां उपाशी पडलेले आसा. आतां ते 219 कामगार अशी परिस्थिती येयल्या की बिकट परिस्थिती जाला पोट चलोवपाक. तेतून आमचे थोडे भाव आसा ते रिटायर जाले, थोडे मेले. अशें करून आतां थंय 219 फिगर सुद्दां कमी जाला आनी आतां चॅलेंज जाला पोट चलोवप कशें. बापायचे आवय बापाय वखदां हाडप, भुरग्यांचें शिक्षण, भुरग्यांक सगळें हें खर्चो चलोवप बरें मुश्कील जाला. तेन्ना आमी हांगा निवेदन दिलें की ऑपोजिशन लिडराक आमचो दिगंबर बाबा की आमचो जो प्रश्न आसा तो एसेंब्ली मांड आनी जातींतलो आमकां खंय तरी गव्हर्मेंटा कडल्यान सहाय, आर्थीक सहाय मेळोवन दी. तो पर्यंत मायनी चालू जायना आनी त्याच बरोबर तेंचे एक प्रेशर हाडून आमचो बॅक सॅलरी कितें आसा आमचो ते आमकां मेळोवन दिवची म्हणून आमचो डिमांड आसा. तांचे डिमांड आसा कितें तरी. तांचो एक डिमांड आसा प्रामुख्यान की सरकारान जशें ट्रकवाल्यांक, बार्जीवाल्यांक, मशिनरीवाल्यांक जे पॅकेजी दिल्या तशें जे पळय मायनींग कंपन्यांनी तांकां खूब जाणांक टर्मिनेट केल्या, काडल्या, तांकां कितें पॅकेज दिवचें अशें तांकां दिसता. हांव म्हटलें हांव रेज करता. इनफॅक्ट पयर सरकारान एक एश्योरन्स दिला की मायनी जर फाल्यां स्टार्ट जावपाचें जालें जाल्यार आमी पयलीं इन्सिस्ट करतले की ज्या कोणी तांकां काडल्या ज्या ज्या कंपन्यांनी तांणी तांकां परते घेवचें अशें म्हणून ताणें एक स्पेसिफीक एश्योरन्सूय दिला. हांव